नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर ना समाधानी सांगता टास्क फोर्साचो अध्यक्ष विजय केकरे। 10, 11 आनी 12 नोव्हेंबराक कंत्राटदाराक घेवन परतून करतले कला अकादमीची पळोवणी। पगारवाड आनी हेर मागण्यो घेवन ईव्ही कदंबा बस चालकांनी घेतली आमदार विजयाची भेट। गोंयचे धंदे भायल्यांक दिवपाक सरकाराचो हात, विजयान पेटयले फार। दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांक आदले मंत्री दीपक पावसकाराचो तेंको। जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर काडून वेबसायट असोसिएशनाक चलोवपाक दिवपाची समितीची मागणी। पणजे महानगरपालिकेच्या कोयर व्हरपी ट्रकाचेर झाडाची फानी पडून जाले लुकसाण। ट्रकात आशिल्ले 2 कामगार जाले जखमी। दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात आरोपीक जन्मठेप कादयेची शिक्षा। 2020 सालांत आरोपीन 2 जाणांचे तकलेर फातर घालून केल्ली हत्या। मालक नाशिल्ल्यो जमिनी सरकार घेतलो ताब्यात, प्रक्रिया सुरू। मुख्यमंत्र्याची माहिती। विजय सरदेसाय म्हणटात जमीन ताब्यात घेवन त्यो गोंया भायल्यांक विकपाचो सरकाराचो प्लॅन। आता पळयात खबरो विस्तारान। इंधनाचेर चलपी कदंबा ड्रायव्हरांच्या इतलोच पगार आमकां दिवचो अशी मागणी घेवन ईव्ही कदंबा बस चालकांनी गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजयाची भेट घेतली। ईव्ही कदंबा बस चालकांचो पगार वाड आनी हेर विशयावयल्यान विजयान सरकाराक धुवन काडले। एका सायडीन सरकार ईव्ही गाडयांक प्रोत्साहन दिता, मात ईव्ही कदंबा बशी चलोवपी ड्रायव्हरांक इंधन कदंबा बस चालकांच्या तुळेत कमी पगार दिवन भेदभाव करता, अशें गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय म्हणटा। ईव्ही कदंबा बस चालकांक 16,000 पगार जाल्यार इंधना वयली कदंबा बस चलोवपी ड्रायव्हरांक 22,000 पगार आसा। आमकां समान पगार दिवचो अशी मागणी घेवन ईव्ही कदंबा चालकांनी गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायाची भेट घेतली। हाचेर विजय उलयतालो। तांचे ड्रायव्हर आज ईव्ही म्हणटा ते आमी सगळो सरकार एडॉप्ट करता। सगळ्या कडेन नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी हाडूंक जाय, सोलर हाडूंक जाय आनी ती ईव्ही जावपाक जाय। इट्स बेसिकली फॉर म्हळ्यार पोल्युशन रिड्यूस करपा खातीर। आनी आज इलेक्ट्रीक व्हेकल म्हणटा ताचे खातीर सरकार सबसिडी दिता, एनकरेज करता, इन्सेंटीव दिता लोकांनी इलेक्ट्रीक व्हेकल वापरची म्हणून। हे आमचे गोंयचे भाव, हे ड्रायव्हर गेले 3 वर्सां कदंबान काम करतात, तांकां जॉयनिंग लेटर दिवंक ना आनी ते आतां मागतात की तांकां सॅलरी जी मेळटा, तांकां सॅलरी मेळटा 16,000 रुपया। तांचो चेअरमॅन म्हणटा 24,000 मेळटा म्हणून। तांकां 24,000 मेळत ना। नॉन ईव्ही ड्रायव्हराक 22,000 मेळटा। तोय गाडी चलयता, तोय बस चलयता, होय बस चलयता। ईव्ही चलयल्यार कमी पयशे कशे मेळप? ऑन द कॉन्ट्ररी ईव्ही चलयता ते मनशाक एनकरेज करप मरे। पूण ते म्हणनात की नॉन ईव्हीचे परत चड आमकां दी म्हणून। ते म्हणनात, ते म्हणटात एटलीस्ट ब्रिंग इट ऑन पार विथ नॉन ईव्ही। फाटी ईव्ही कदंबा ड्रायव्हरांच्यो कर्नाटकात जायराती प्रसिद्ध जाल्ल्यो। एका वटेन मुखेलमंत्री म्हणटा गोंयचो धंदो भायल्यांनी व्हेला, तशें जाल्यार मागीर गोंय कोण चलयता, गोंयांत कोणाचें सरकार आसा, अशे साबार प्रश्न विचारीत विजय सरदेसायान सरकाराचेर फोग काडलो। गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडला म्हणटा ते ड्रायव्हर काडून तुमी कर्नाटकात मागूंक वता। गोंयचे लोक मेले, गोंयकार ड्रायव्हर जावंक सोदना। प्रॉब्लेम कितें जाता न्हू, मुख्यमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट काडला की गोंयचो धंदो भायल्यांनी व्हेलो म्हणून। कसो व्हेलो? कोण आहा चलयता? गोंय कोण? विजयान दिलो? अरे हो एसवी ट्रान्स म्हणटा कोण? म्हजो सोयरो एस म्हळ्यार सरदेसाय पोंडो, तो भायलोच मरे, ताका कोण हाडलो? कोण आहा सरकार कोण चलयता? आतां तूं हाडटा भायल्यांक आनी गोंयकार धंदो व्हेलो म्हणटा। तुमी करा मरे, प्रोटेक्शन दिवपाक करा। म्हाका लेबर मिनिस्टरान असेंब्लीन आन्सर दिलें की गोंयचे मनशाक गोंयचे इंडस्ट्रीन जॉब दिवपाक आमकां कायदो ना म्हणून। वी कॅनॉट मेक एनी लॉ टू प्रोटेक्ट गोंयकार। अरे तुका जर लॉ करूंक जायना, तूं जर म्हणटा की आमच्यो नोकऱ्यो व्हेल्यो, आतां तूं सरकार चलयता, 33 आमदार तुजे कडेन आहा, डबल इंजीन आहा, कितें करपाक आहा तें?
गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दूधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेची भेट घेऊन आदलो मंत्री दीपक पावसकारान तांकां आपलो तेको जाहीर केलो. जीटीडीसीची ऑनलायन काउंटर आणि वेबसायटी बद्दल टूर ऑपरेटर संघटनेच्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्याकडेन मांडपाचें उतर आदले मंत्री दीपक पावसकारान दिलें. हांव हांगा विजीट दिल्या ती असोसिएशना कडेन म्हाजे म्हणण्यान हे जे ऑनलायन वेबसायट जी आसा ती दूधसागर जीप ओनर जे असोसिएशन आसा हेंच्या मार्फत ही वेबसायट स्टार्ट करची. दूधसागर जे जीप ऑपरेटर हेचे भितर गोवा टुरिझम केन्नाच नासुल्लें. ते हांव म्हणटा आयले कित्याक हांगचो आमदार जो आसा ते गोवा टुरिझमाचो चेअरमॅन, ह्यो बरी गजाल आसा. हांगा खुबसो डेव्हलपमेंट गोवा टुरिझमा मार्फत जाल्लो आसा, ब्युटिफिकेशन ते प्रमाणे. पूण जे पयशे वाडयले थंय प्रश्न आयला. आमकां ट्युरिस्ट जाय, हांगा ट्युरिस्ट येवपा जाय. जी क्रेज आशिल्ली ती आज दिश्टी पडना. आज ट्युरिस्ट खंय कमी जावपा असो कितें धंदो असो कमी जावपा जायना, धंदो वाडपा जाय. कित्याक जीप ऑपरेटराचोच विशय ना हो, टोटल कुळ्या मोळ्या शिगांव वेवसायाचो विशय आसा. आतां सीएमा कडेन हांव अपॉयंटमेंट घेता मेळटा आनी ह्या विशयाचेर सीएमाक सगळो हो विशयाचो म्हायती आसा. फक्त हांव मांडटलो गोवा टुरिझमाचो काउंटर जो आसा कुळ्या हो बंद करचो आनी जी वेबसायट जी आसा तेंची स्टार्ट करची. आयज आमचो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आयज अकस्मात हांगा येवन आमकां भेट दिली, तेजे बद्दल हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आमी जो आतां आमी वारंवार सरकारा कडेन मागत आसा कितें म्हणून की आमची वेबसायट आमकां दिया. ते वेबसायटीचेर आमी आमची ऑनलायन बुकींग करून आमी गेस्टांक आमी धाडटा अशें म्हणून. एक्स पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटात. कित्याक तेणें पेपराचेर वाचून ताका आमची चुरचूर दिल्ले आनी त्या चुरचुऱ्याचेर तो आयज हांगा येयलो. ताका लागून हांव खरेंच तेजे धन्यवाद म्हणटा. पणजे चिल्ड्रन पार्का सामकार आशिल्ल्या गार्डना कडेन पणजे महानगरपालिकेच्या कोयर व्हरपी ट्रकाचेर झाडाची फांदी पडून लुकसाण जालें. तशेंच ह्या ट्रकांत आशिल्ले 2 कामगार किरकोळ जखमी जाल्यात. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो ट्रक कोयर खाली करपाक प्लांटाचेर वतालो खंय. हांव असोच येतालो म्हणटून हांगा एक सायडीक गाडी आसली आनी येता म्हणून इतल्यान हांगासर पावना फुडें पयलींच वचून सुको खांदो पडलो तो ग्लासाचेर पडलो. ग्लासाचेर पडना फुडें तो भितून लेबर बसले पळय तांकां मातशें लागलें आनी हांव तितल्यान मागीर गोना तो गाडी इनेटिनी जाली ती हेका लागली झाडाक लागली. तेका चड लागला ना मातशें धपराक मातशें तो खांदो मातसो आपटलो तांकां. भितर वर्कर आसले सीसीबीची गाडी कोणाची? म्युन्सिपालिटी पणजे म्युन्सिपालिटीची गाडी. भितर कितले जाण आशिल्ले? भितून 2 जाण आसले लेबर. गाडी खंय वताली? गाडी आतां आमी खाली करपाक प्लांटा वयता भितर ड्राय गार्बेज ड्राय गाडी तर ना मातसो लागला तेंचे तो खांदो तो सकयल पडलो न्हू ग्लास पडलो. ओके. आम्ही सध्या आसा चिल्ड्रन्स पार्काच्या अपोजीट जे गार्डन आहा थंय आसा आनी तुम्ही पळोवंक शकता की म्हज्या फाटसून जी गाडी आसा गार्बेजची गाडी म्युन्सिपालिटीची ती प्लांटार वयताली सुको कचरो घेवन खाली करपाक. आनी हांगासर गार्डना कडेन पावल्या उपरांत एक सुको खांदो पडलो गाडयेचेर आनी तो ग्लास फुटलो आनी भितून 2 लेबर आसले आनी ड्रायव्हर आसले. त्या लेबरांक मातशी इंजुरी जाल्लेली आसा पूण तांकां हॉस्पिटलान व्हेल्लेले आसा ट्रिटमेंटा खातीर. आनी खांदो पडल्या उपरांत मातसो ड्रायव्हर गोंदळ आनी गाडी सायडीक मातशी लागली झाडाक. पूण कोणाक काय व्हडलेशें जावंक ना. जे लेबर आसा तांकां ट्रिटमेंटा खातीर हॉस्पिटलान व्हेल्लेले आसा. ते दोनूय लेबर जे आसा ते बरे आसा. ही म्हायती आमकां ड्रायव्हरा कडसून मेळ्ळी. आनी जी खांदी पडून जी नुकसाण जाल्या गाडयेचो ग्लास जो आसा तो सकयल पडून फुटलेलो आसा आनी आतां फुडली इन्फॉर्म केल्लेले आसा म्युन्सिपालिटी. फुडली जे आसा ते ऑफिशियल्स पळयतले आनी मागीर फुडें करतले. अशा प्रकारचे अपडेट पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. 2020तल्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात आरोपी अर्जुन काझीडोनी हाका मडगांव सत्र न्यायालयान जन्मठेपेची कादय फरमायल्या. अर्जुन काझीडोनी हाणें 2020 फेब्रुवारीचे 3 तारखेर 2 जाणांचेर तकलेर फातर घालून खून केल्लो. ह्या प्रकरणात तेन्नाचे फातोडेचे पुलीस निरीक्षक कपिल आनी उपनिरीक्षक गोविंद गांवकर हांणी बेगोबेग ह्या केसीचो तपास लायिल्लो.
मडगांव सेशन कोर्टान फातोर्डेच्या डबल वॉटर केसी भितर जी फेब्रुवारी 2020 जाल्ली ते एचजीपीडीए मार्केटांतले त्या हातूंत भितर आज अर्जुना काजिदोणी हाका दोशी थारायलो आसा, ताका लायफ इम्प्रिजनमेंटाची शिक्षा दिल्ली आसा. अर्जुना काजिदोणी हाणें 2 जाणांक तकलेर फातर घालून त्याच बरोबर सोऱ्याच्यो बाटल्यो मारून खून केल्लो. ही केस तेन्नाचे फातोर्डेचे PI कपिल नायक आनी PSI गोविंद गांवकर हांणी 12 वरां भितर इन्सिडंटाच्या उपरांत 12 वरां भितर डिटेक्ट केल्ली आनी त्या केसीचो शेवटी आज निकाल लागिल्लो आसा आनी कोर्टान अर्जुना काजिदोणी हाका दोशी थारावन ताका लायफ इम्प्रिजनमेंटाची शिक्षा दिल्ली आसा. 2012 अर्जुना काजिदोणी हाणें एचजीपीडीए मार्केटाच्या फाटल्यान बाश्मी गस्ती 30 खारेमान हांगा रावपी आनी मुत्तुन्नो बडिगर 18 वर्सांचो हांकां तकलेर फातर घालून जिते मारिल्ले आनी त्याच बरोबर सुनील सावंत हो एक आशिल्लो तो इंजर्ड जाल्लो आनी तो आपलो जीव वाचोवपाक शकलो थंयच्यान धांवन वचून. हें सगळें जें प्रकरण हें खुनाचें प्रकरण जाल्लें हें सोऱ्या वयल्यान जाल्लें आनी हें फातोर्डा तेन्नाचे फातोर्डा PI हांणी ही केस कोर्टाक रोखडीच मांडली आनी ती सिद्धीच जाली आनी आज ताका सेंटेन्स जालें आसा. म्हणून टीम खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू कुलकर्णीकार. बेकायदेशीर पद्धतीन जमीन हातासपाच्या प्रकरणात SIT स्थापन करून गैरव्यवहारांची चौकशी आपणेच केली. हे चौकशेत ज्यो नो मॅन्स लँड जमनी आसात त्यो सरकाराच्या ताब्यात घेवपा खातीर कायदे थारावपाची प्रक्रिया सुरू आसा. कायदे तयार जातकीच ह्यो जमनी ताब्यात घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा सरकाराचो प्लॅन खंय जमनी भायल्यांक दिवपाक. बेकायदेशीर पद्धतीन जमीन हातासपाच्या प्रकरणात SIT स्थापन करून गैरव्यवहारांची चौकशी आपणेच केल्या अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. हे चौकशेत ज्यो नो मॅन्स लँड जमनी आसात त्यो सरकाराच्या ताब्यात घेवपा खातीर कायदे थारावपाची प्रक्रिया सुरू आसा. कायदे तयार जातकीच ह्यो जमनी ताब्यात घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हाचेर गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय म्हणटा जमीन ताब्यात घेवन त्यो गोंया भायल्यांक विकपाचो खंय सरकाराचो प्लॅन आसा. खरें म्हणजे सगळ्यात पयली SIT जी फॉर्म केली म्हज्या गव्हर्मेंटान केली आनी SIT फॉर्म केल्या उपरांतूच आमी पळयता की अश्यो ज्यो नो मॅन लँड ज्यो आयडेंटिफायड जाल्या आमी कायद्यान आतां त्यो नो मॅन लँड गव्हर्मेंटाक कश्यो घेवपाचे जे रुल्स ठरोवपाक लागल्यात जाता तितलो बेगीन हाजेर गव्हर्मेंट जे आहा पळय ह्यो लँड हांवें घेतले की जी जमीन कोणाची न्ही ती जमीन सरकाराची घातली बरें आहा. पूण जी जमीन कोणाची न्ही ती सरकाराची जावन सरकार कितें करतलो ती जमीन ती कोणाक तरी दितलो आनी दितलो ते लोक ओपोज करतात. आज युनिव्हर्सिटी ओपोज करतात. युनिव्हर्सिटी कित्याक ओपोज करतात ते कसली युनिव्हर्सिटी तूं हाडटा कितल्यो नोकऱ्यो करतात गांवाक फायदो कितें जाता. सरकारा कडेन उत्तर ना. सरकारूच जमनी वाडटा आनी हें सगळें जें जाता रानां काबार जावपाचें आहा तेच मुखेलमंत्र्यांनी डिसिजन घेतिल्लें आहा डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो खंयच्या तोंडान तो सांगूंक सोदता की आमी आतां जमनी घेतले. तुमी घेतले म्हणून गोंय राखचें ना. तुमी घेवन ते गोंय आनी फास्ट विकतले. म्हणून हांव म्हणटा देवीची आमकां कृपा जाय देवीचो आमकां आदार जाय गोंय राखपा खातीर. गोंय उरचें ना आनी गोंय गोंयकाराच्या हातान उरचें ना. हाजे खातीर ग्रामसभेन बोवाळ जाता. ग्रामसभेन बोवाळ जाता तो सारको जाता कित्याक लोकप्रतिनिधी गांवांतल्या लोकांक विश्वासान घेनासतना गोंय विकूंक लागला म्हणून ते ग्रामसभेन बोवाळ जाता. तातूंत चूक लोकांची न्ही लोकप्रतिनिधींची चूक आहा सरकाराची चूक आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर आपूण मात्तूय समाधानी ना. ह्या वास्तूचे पावित्र्य म्हणटा ते खंयच दिश्टी पडना असो निष्कर्ष टास्क फोर्साचे अध्यक्ष विजय केकरेन काडलो. सोमारा टास्क फोर्सान कला अकादमीची पळोवणी केल्ली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो अभ्यास करपा खातीर विजय केंकरेच्या अध्यक्षतेखाला नेमिल्ल्या समितीन सोमारा कला अकादमीची पळोवणी केली. कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामात त्रुटी आसात मात ह्यो त्रुटी सुदारपा सारक्यो आसात अशें मत विजय केंकरेन पळोवणे उपरांत नोंदयल्लें. कला अकादमीच्या नूतनीकरणा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. कला अकादमीचे काम सामकें ना. कामाचो दर्जो साप उणो आसा. कामात घोटाळो जाला अशे जायते आरोप ह्या नादी जाल्ले. पूण कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो अभ्यास करपा खातीर सरकारान नेमिल्ले टास्क फोर्स समितीनूय हे काम सामकें जावंक नाशिल्ल्याचो निष्कर्श काडलो. तशेंच 10, 11 आनी 12 नोव्हेंबराक कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन परतून कला अकादमीची पळोवणी करतले अशेंय केंकरेन सांगले. म्हाका दिसता पर्संटेज म्हळ्यार पासींग जावना. नॉट इवन पासींग मार्क्स
very important statement. Not even passing. You खूप करपाक जाय, खूप. म्हाका दिसता काल हांवें सांगलें तुमकां की थोडे आसत, पूण काल इट वॉज फर्स्ट इन्स्पेक्शन. आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव सॅटिस्फाईड ना. देर इज मेनी इश्यूज आनी ती वास्तू म्हणून ताजें कितें तरी जें आसत, कितें म्हणपाचें आमी पावित्र्य म्हणटा, म्हणजे ते भितरल्यान येवपाक जाय. ते तुमकां अशेंच थंयच्यान येना, ते भितरल्यान येवपाक जाय. ताजे खातीर आय एम व्हेरी सॅटिस्फाईड विथ दी टास्क फोर्स कमिटी, कारण हातूंत जास्त परफॉर्मर्स आनी हे आसत. ताका लागून हांव गॅरंटी दिता आतां जें काम जातलें न्ही ते 100% ऑनेस्टली जातलें. वी नीड सर्टन एक्सपर्ट्स टू रिझॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लेम्स. देर आर मेनी प्रॉब्लेम्स, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. ते आमकां सॉर्ट करपा जाय. एसीचो प्रॉब्लेम आसा, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसा, साऊंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिक्सचो प्रॉब्लेम आसा. ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय. सो वी हॅव अ लिस्ट ऑफ मेनी प्रॉब्लेम. ते आमी डिस्कस केले आनी तातूंतले कितें करपाचें ताजो एक प्रोग्राम आमी केला. मागीर तो पकडून आमी घेतली. वी वील हॅव सर्टन एक्सपर्ट्स टू डू इट. वी नीड टू हॅव. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंयच्या बाळी बेनोर्डे वाठारांतल्या थळाव्यांनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या जमीन सिमांकना-विशीं हुस्को उक्तायला. ह्या जमनीचेर थळावे अनुसूचित जमातीचे लोक पिकाची लागवड करीत आयल्यात. देखून 2 दिसां भितर रान खात्याचे अधिकारी थळाव्या लोकां वांगडा बसका घेतले आनी तांच्या प्रस्नांक जाप दितले, अशें थळावो पंच वांगडी प्रभाकर गांवकर हांणी सांगलें. एक म्हणल्यार कितें जालें, 7-8 दीस जाले ना 5-6 दीस जातले. फॉरेस्टाचे कांय लोक येवन जमनी मेजपाचो प्रयत्न हांगा सुरू जालो. ते लोकांक, गांवच्या लोकांच्या मदीं एक भंय निर्माण जाली की अचानक हे कितें जालें काय म्हणून. कारण कोणूच तांकां विचारलें जाल्यार तांकां आन्सर क्लियर मेळना जालें. तेन्ना आयज हांवें तांकां पर्सनली मेळ्ळो. त्या वेळाचेर अशें लक्षांत आयलें, आमचो जो हांगा 25 जो सर्वे नंबर आसा ते भितर आमी 36 भाटकार आसा आनीक एक फॉरेस्ट अशें तितून हे आसा, ऑक्युपंट कॉलमान आसा. आमी अशें समजताले ज्या वेळाचेर आमी FRC अंडर एक क्लेम घातले त्या वेळाचेर आमकां जे ऑथॉरिटी आसा त्या वेळाचेर त्यांनी सांगलें की तुमी त्या हितून क्लेम करूं नाका, कारण तुमी त्या हेजे 25 भाटकार आसा म्हणून त्या हितून आमकां क्लेम घेवपाक दिलें ना. पण आतां अशें लक्षांत येता की फॉरेस्ट येवन ते 25 डिमार्केट करपाक लागले आसा की तेंची बाउंड्री ते चेक करपाक लागले आसा. आतां आमची सगळ्या गांवच्या मदें एक संशय निर्माण जाल्लो आसा, हे कितें एक्झॅक्टली कितें चल्लां अशें जेन्ना विचारलें ते आमकां आन्सर अजून सारकें मेळूना. आमकां याद जाता जेन्ना हांगा आमचे आदले कायदा मंत्री काशिनाथ जल्मी आशिल्ले त्या वेळाचेर हांगाच कांय फॉरेस्टांनी आमचे जे उत्पन्न काडलें, केळी जावं माड जे काडले ते उमटान उडयल्ले. त्या वेळाचेर तो पणजेच्यान हांगा येवन ते घेवन वचून निसमली तेणें दाखयल्ले. अशा वेळाचेर सुद्दां त्या सादारणशे 30-35 वर्सां पयलींची गोश्टी, पण त्यांनी आमची जी जमनी आसा त्यो राखून दवरपाचो आमच्या गांवच्यांनी आनी तेकाय तेन्ना पटलें, कारण ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो आमच्योच आसा. आतां अचानक एक भंय निर्माण जावपाक लागलो आसा की एक्झॅक्टली हें कितें चल्लां. म्हणून आमी आतां तेंचे कडेन परवां जी आसा ती मिटींग आपयल्ली आसा. पळोवया ते त्या मिटींगेन कितें जाता तेंचे ऑफिसर येतले. एक्झॅक्टली आमकां कितें जाता, आमची जर तेमी हे जर डिफिकल्टी आसा सॉर्ट आउट केला जाल्यार मागीर वयर आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन उलयता. दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्या कुशीकचे कोसळिल्ले पालसण काडपाचे आनी धडा कातरपाचें काम सध्या बंद आसा. देखून बायपास रस्त्याची एके वटेनची लेन येरादारी खातीर अजूनय बंद आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे काम करपा कडेन संबंदीत कंत्राटदारान आड नदर केल्या. फाटल्या 27 जुनाक हे पालसण कोसळिल्ले. हांव सध्या दिवचलच्या नवीन 4 लेन बायपास रस्त्याचेर आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाजे फाटले वाटेन हे जे पालसण कोसळ्ळा ते कोसून सादारण 3.5 म्हयने जाल्ले आसात. फाटल्या 6 जुनाक ह्या नवीन बायपास रस्त्याचें लोकार्पण जाल्लें. लोकार्पण जाले उपरांत थोड्याच दिसांनी हे म्हणजे फाटल्या 27 जुनाक हे पालसण कोसळिल्लें आसा. हे पालसण कोसळिल्ल्या उपरांत दिवचलचे आमदार दोतर चंद्रकांत शेट्ये हांणी अधिकाऱ्यां सयत हांगा येवन ह्या पालसणाची पळोवणी केली. ताचे उपरांत हे पालसण कातरून
रस्तो बायपासाची सायड जी आहा ती सुरक्षीत करची अशे निर्देश आमदारान संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ले. ताचे उपरांत ह्या जे पालसण कोसळ्ळा ताचे कुशीकची धडाक कातरपाचें काम सुरू जाल्लें लेगीत. मात फाटल्या सादारण 1.5-2 म्हयन्याच्यान हें काम बंद आसा. हे सुवातीचेर जी JCB आनी हेर यंत्रणा आशिल्ली ती यंत्रणा आतां हांगासर दिश्टी पडनात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे जे काम चलताले ते काम सोडून कंट्रॅक्टर गेल्लो आसा. ह्या आदींच हो बायपास रस्तो वेगवेगळ्या कारणांक लागून वादाचो विशय जाल्लो आसा. ह्या बायपास रस्त्याचेर अदीं मदीं अपघात घडत असतात. हे जे पालसण कोसळ्ळे ताचे उपरांत सुरक्षेची उपाय येवजण म्हण एके सायडीचे 2 लेन येरादारी खातीर बंद दवरिल्ली आसा. अजूनय ही एके सायडीची 2 लेन बंद आसा. ताका लागून दुसरे वाटेन जी 2 लेन आसा त्या बायपासा वयल्यान दोनी वाटेनची येरादारी सुरू आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्या नांव रिपोर्टर परम सावंत. वेळूस ठाणे हांगा फाटले 2 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटून उदकाची नाशाडी जाल्या. सोमार जावन ह्या पायपलायनीचे दुरुस्तीचे काम करपाक हातान घेतलां पूण अजून लेगीत दुरुस्ती जाल्ली ना. हाका लागून भरपूर प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाल्या. कांय भागांनी तर उदका पुरवण नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे हाल जाल्यात. ही पायपलायन बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. वेळूच ठाणे मार्गाचेर मुख्य उदकाची पायपलायन फुटोन कितलेशे उदक हे वेस्ट जायत आसा. शेनवारा रातची हे पायपलायनी गळटी लागलेली आनी तेजे मागीर जेन्ना आयतार आयलो तेन्ना आयतारा संपूर्ण दीस हे उदक अशेंच वाया वयतालें. आयतार जाल्ले कारणान कामगार थंय दुरुस्ती करपाक पावना. मात सोमारा सकाळीच उदका पुरवठा खात्याचे जे कामगार आसा थंय पावन तेंच्यांनी दुरुस्ती काम हाती घेतलेलें. मात रात जाली तरी संपूर्ण दीस लागून सुद्दां ही दुरुस्ती काम पूर्ण जालें ना. ताका लागून उदकाचे जे वेस्ट जाता हे पायपलायनी खातीर उदक अशेंच वाया वचत आसा. काल जेन्ना काम सुरू आसलें तेन्ना तेंच्यांनी पायपलायन उदक बंद केलेलें डायरेक्ट आनी ताका लागून थंयचे जे परिसर आसा आनी तशेंच कोपाडे आनी इतर भागांत उदका पुरवठा बंद जालोलो आनी संपूर्ण दीस तांकां उदक नासलेलें. मात रातचें तेंच्यांनी दुरुस्ती काम पूर्ण न जाल्ल्या कारणान परत तेंच्यांनी उदक चालू केलें आनी तरी सुद्दां उदक कितलेशें वेस्ट जातालें. आयज मंगळारा सुद्दां हे अशेंच उदक सकाळच्यान वाया जायत आसा आनी रस्त्याचेर सगळें उदकच उदक जालेलें आसा. थळाव्यांचें म्हणणें आसा की बेगींतल्या बेगीन ही पायपलायन दुरुस्ती करपाची आनी सगळ्यांक सुरळीत उदक पुरवठा करपाची. वेळसाच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. सुकूर पंचायत वाठारांतल्या रानांत बेकायदेशीर रस्त्याक लागून सोमारा थळावे एकठांय आयले. पंचायतीन ह्या बेकायदेशीर रस्त्याचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. देखून सुकूर पंचायतीच्या सरपंच आनी सचिवान ह्या बेकायदेशीर रस्त्याची पळोवणी केली. तशेंच हे विशींचो मुद्दो पंचायत बसकेत मांडटले आनी बेगोबेग हाचेर कारवाय करतले अशें सरपंच सोनिया पेडणेकर हांणी सांगलें. The panchayat cannot absolve itself, saying that we will only transfer to police. No, this is a survey under them. The panchayat has to give permissions for any changes. The department has to do work, but the panchayat has to give approval. So they have to take action now also to find out which is the survey number, what is the status, has it been changed? And this is not just one plot. There are many other plots. The panchayat can talk to communities and find out where this is happening, so that the people are supported by the panchayat whom they elected. How can John and others one by one come? They have to leave everything aside. But the panchayat is elected to do this job. We will support them. But it's panchayat's responsibility and they have to move forward rather than shirking and sending police bolega, forest department bolega, मामलतदार लेगा. No, panchayat क्या कर रहा है बोलो. पंचायत एक्शन लो. आणि हे सगळें टोटल प्रायवेट फॉरेस्ट. तर हांगा कोण तरी एकलो कोण असो मनीस कळ्ळो तुका जो पंचायतीक खबर ना आनी कोणाकूच खबर ना रस्तो करता कळ्ळें तुका. आनी पंचायतीच्या पंचाचें हें सांगणें आसा की बाबा हो जो पळय रस्तो आहा तो पयलीं पासून पुर्तुगीज काळान पासून आसा. पूण जेन्ना आमचे पुर्तुगीज काळान जे पळय लोक हांगा हें काम करताले ते रणगाड्यान बैलगाडी व्हरताले कळ्ळें, चलून वताले हें वताले आनी थंय कित्याक म्हणल्यार काजू बिजू आसताल्यो. पूण आज तशी परिस्थिती ना. हांव तुमकां एकच सांगपाक सोदतां की हांगा 2 गांव आसात सुकूर पंचायती.
एक वाड्यान खरें कळ्ळें तुका, अशेंच ते ट्रेडिशनल पाती आशिल्ल्यो कळ्ळें तुका, पायण म्हणटाल्यो त्यो रस्ते गेले कळ्ळें तुका पयलीं, आनी मागीर कितें रे अशें सांगून की बाबा हांगा रस्ते आशिल्ले पयलीं कळ्ळें तुका, त्या रस्त्याचेर डांबर घातलो आनी आतां पयल्या थंय रानाय नात कळ्ळें तुका, झाडांय नात, कांय ना, सगळे दोंगर कापून कितें म्हणलें व्हडले व्हडले कितें म्हणलें बिल्डिंगेचे प्रोजेक्ट बांदल्यात कळ्ळें तुका, तशें हांगा जावपाचें आहा. सो आय कंडेम दीस. सो आमी हेजेर आतां एक्शन घेता आनी मिटिंगेक घालून आमी इन्स्पेक्शन करता. पुलिसांकू हे करून आमी इन्स्पेक्शन करूया मागीर. तुमकां कांयच खबर नासलें? टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो